जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी आरजेपीन युती करपाचो निर्णय घेतिल्लो, जाल्यार आपान हे वेंचणुकेत एकला चलोवची भुमिका घेतिल्ली. मजगतीं युती करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत काँग्रेसीन कोणाक सांगिनासतना आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. ताचे उपरांत आरजेपीनूय बेरेस्तारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. तशेंच शुक्रारा आरजेपीन आनी काँग्रेसीन आपापली दुसरी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आरजेपीन आनी काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारी वळेरेंत चडशा समान मतदारसंघांनी आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. उपरांत शुक्रारा सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान आरजेपीच्या उमेदवारान उमेदवारी अर्ज भरलो. ते वेळार पत्रकारांनी युती विशीं आमदार विरेश बोरकाराक प्रस्न केले तेन्ना तांणी सांगले, वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीचे युती विशीं फाल्यां निर्णय घेतले हेच सुरू आसा. काँग्रेसीन फाल्यां करीत युती विशींच्या निर्णयाक कळाव केलो. वेळ उणो आशिल्ल्यान आमी 2 पावलां फाटीं पावल्यात. देखून आनीक वेळ वगडायनासतना आमी 26 मतदारसंघांनी उमेदवार जाहीर करून उमेदवारी अर्ज भरल्यात. युती विशींची फुडली म्हायती पत्रकार परिशद वरवीं सांजमेरेन कळयतले अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरान आमचे रेव्होल्युशनरी जाता. आमचे जे काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालूच आसा. आनी तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबल आसा. आनी इतले आसून पासून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली आमची जी अप्रोच आसली ती रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी फॉयल जे फॉर्म फिलींग आसा ही आयज आमी केली, नॉमिनेशन फायलींग केली. आनी आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा. आनी जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स. आमी सगळे मेळून पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारकें ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो. आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा. टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयच्या दिसा केल्ले आसा. सो हे कित्याक लागून केला, कशें केला हेजी सगळी थोरायन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी मजगती युती भितर ज्या मतदारसंघाचेर चर्चा चालू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आमी 22 मतदारसंघात उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. मात ज्या मतदारसंघात काँग्रेसीची सत्ता आसा तो मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो हक्क. शेनवारा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे गोंयांत येतले. ताचे बरोबर बसका जाले उपरांत युती विशींचो निर्णय घेतले. तशेंच आमी आरजेपीक युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले तरी आरजेपीची अजून मेरेन जाप ना अशी जाप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विरेश बोरकाराच्या आरोपांक दिल्या. अमित बाब, आयज विरेशान आयज सकाळी स्टेटमेंट दिला की काँग्रेसी कडच्यान खंय तरी लेट जाता, डिसिजन घेवपाक काँग्रेसी कडच्यान लेट जाता. प्रपोजल दिल्यार आतां 8 दीस जाले. लेट कशें तर काउंटर प्रपोजल येवपाक जाय. तुम्ही प्रपोजल दिल्ले आसा आनी काउंटर प्रपोजल जाडजी लेट करता. ते हांव नको ते कशें लेट तुम्ही म्हणटा 8 दीस जाले म्हणटा. 8 दीस जाले पूण अजून आरजी कडल्यान प्रपोजल येवना अशें. See, let's not sensitize this issue. Very clear की आम्ही जी सिटा ज्याचेर there was no discussion, there was no dispute that we have released. Now balance I told you about 23 seats out of which certain seats which is Sardesai Goa Forward is there. So that we will discuss with him and we'll take a final call tomorrow. मजगती सांज जावन गेली तरी आरजेपीन पत्रकार परिशद घेवंक नाशिल्ली आनी उमेदवार कित्याक जाहीर केले हाची सविस्तर माहिती तांच्यांनी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.